गोंय सरकारान बायलांक आदार दिवपाक म्हण पिंक फोर्स तयार केला. तरीकय बायलांक धमक्यो दिवपाच्यो दबाव हाडपाच्यो घडणुको घडतच आसात. अडण्या केपें राती 1:30 सुमार एके बायलेच्या घरार गुणे शेवटून टू व्हिलरीक उजो लावपाची आगळीक घडली. ही घडणूक घडचे आदी रस्त्याच्या विशयाक घेवन सूरज आनी मनसूर हांचे बरोबर ते बायलेचे केस्तांव जाल्ले. देखून दोगांयनी सूड घेवपाक म्हण हे कर्तुप केला असो तिचो आरोप. हाचे आदी धमकी दिवपाच्यो घडणुको घडल्यात. पुलीस कागाळी जाल्यात. पुलीस कारवाय कित्याक करिनात? काय कोणाचो जीव गेल्या उपरांतच तांकां न्याय बी दिवपाचो अशें बी पुलिसांनी चिंतला काय? आमी राती न्हिदले आसले की घराड्यान भुरगीं आनी मागीर आई आनी गो आमी सगळीं न्हिदले आसले. कितल्यांक? 1:30 ते 2 हितून भितरच जाताले. न्हिदले आसले की आवाज येयलो डब्बू करून कितें मारले म्हणून आमी पळयले गाडये उंच पेटपाक लागलो. गाडये उंच पेट पळयले जाल्यार ते परत फातर मारपाक लागले. आमगे मोठे असो फातर पडले. फातरार मारून भायर सरपाक मेळना जाल्यार तरी आसतना ते मातशें येवन मागीर गोवन हें करून आमी उजो पालोवपाक ट्राय केलो. तरी आसतना ते परत फातर मारले. मारले म्हणटा आमी भितर गेले आनी त्या रातच्या फोन करता जाल्यार सुद्दां फोन करपाक आमगे घरा रेंज ना म्हणल्यार फोन करूंक शकलो ना. आमी सकाळ पुलिसांक फोन केला. पुलीस येवन ते पंचनाम करून गेले. आतां म्हाका अशें दिसता की आमी काल वाड्यार आमगे झगडी जाल्यो रस्त्यार झगडी जाल्ल्यो की पुलिसां आपयलो कितें कंट्रोल रुमाक फोन मारून पुलिसां आपण आमी ते पुलीस येयल्ले आनी थंय हांव उलयल्ले बरें उलयल्ले. हांव ते एक 2 मनीस थंय आसले नांव घेतले गेले मनसूर सुरज थंय आसलो. तेजे म्हाका दिसता ते तेंच्यांनी केले अशें दिसता कित्याक ते आमकां सदांच धमकी दिताय. पोटात सुरी घालतले आनी तूं बाळ्ळी येवन ताका आनी खंय यो ताका अशें आमकां ते धमकी दिता. तुमी एकटी भोंवची ना आनी कितें अशें ते आमकां सदांच धमकी दिता. सो हो दुबाव आसा तुमकां त्यांनी केले आसता? आमी अशें म्हणटा कित्याक ते धमकी दिन ते आमकां काल जालें त्या कारणान ते म्हाका दिसता तेंच्यांनीच केले. आमी घराकडे आमचे घराकडे एकली रावपाची, आमगे भुरगीं हांगा थंगा भोंवपाची, आमची घोवू आसता खंय एकले कामां वचपाचे. तेजे पयलीं तेंच्यांनी आमकां खूब धमकी दिली आसा तुमी एकली भोंवची ना आनी कितें करची ना म्हणून. आनी त्या हिशोबान आतां आमी खंय वचपाची कितें करून भोंवपाची हांगा रावपाक कशी रातची येवन ते अशें उजो घातल्या ते आमकां सगळ्या मारून उडयतले अशें करून. आमच्या जबाबदारी घेतो कोण? तुम्ही कंप्लेन बी केल्या? आमी कंप्लेन केला. आमी हेजे पयलीं सुद्दां कंप्लेन केल्ल्यो आनी आतां सुद्दां हे पळय केला. हे खंय तरी एक जाग्या खातीर आमचो प्रॉपर्टी इश्यू चलतालो तेका लागून हे जाता अशें दिसता आमकां. एनजीटी अंडर ही केस घातली आहा हे प्रॉपर्टी लागून. ती तेंच्या नांवार घातली आसा. हो पळय इन्सिडंट जाला आयज घडला तेंच्या नांवार घातली आसा. आनी तुमी जाता नेसेसरी एक्शन घेवचें ही आमगे इतली मागणी तुमची फुडें. दुसरीकडेन सूरज आनी मनसूर ह्या दोगांयनी तिचो हो आरोप भायर आयला. ती बायल तांचेर फटीचे आरोप करता अशें तांचें म्हणणें. जमनीचो हो वाद आमचीच जमीन देखून आमी केअर करिनात. उजो कोणे घातला तोवूय पुलिसांनी सोदचो खंय. आयकात दोगांयकय. 2 वर्स जाले आमी जागे घेवन 4 वर्स जाले. 2 वर्स जाले आमी थंय कितें ना कितें करतात. सो हे पळय कोण आसले न्ही ते केअर टेकर आमगेले. तांकां डीड मारून फ्री ऑफ कॉस्ट सगळी दिल्ली आसा. तेगे 1 रुपया घेनासतना फ्री 300 मीटर 1,500 2,000 दिल्ले आसा. आतां आमी कितें काम करतना कितें ना कितें अडचणी आसता जे कितें आसा आमगे पुलीस स्टेशनाचेर चालू आसता. ते आमचेर कंप्लेन घालता आमी इथं प्रेझेंट करता. आमगे सगळें लिगली काम चालू आसा. ओनर तुम्ही? हांव आनी सूरज ओनर. ओके. पूण हितून हे काय ना हेणी एलिगेशन केले ती एलिगेशन फाल्स आतां 2 वर्सांनी फाल्स एलिगेशन करत आसात. ती तेंगे चालू आसा. आमी तितून केअर करना कित्याक आमी ओनर आमी पयशे घातला आमी आमगे कितें करपाचें आमगे प्रॉपर्टी आमी एन्जॉय करतात. कोणाच्या तोंडाक लागून फायदो ना न्ही. आमकां कांयच पडना आमकां कांयच खबर ना कितें आसलें. पुलिसांनी तेजेर कारवाय करून आमचेर जर आमी तितून आसा जाल्यार तें सोदून काडचें कळ्ळें न्ही. पूण आमकां जें एलिगेशन आहा पळय हें तेंगे सदां चालू आसतलें. हेजे मुखार ती फाल्यां आपणा मारली म्हणटली आनी कोण तेंगे दुश्मन आसतो तेंगे कितें करतलो आमकां तितून कांयच ना. आमी इतलें सांगपाक सोदतात. हें बेश्टें फाल्स एलिगेशन तेंच्यांनी आमचेर घातला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.